गोंय हे भारतांतले सिक्कीम राज्या उपरांत दुसरें गिरेस्त राज्य म्हूण जाहीर। नमस्कार, हांव दर्शन कानोळकार। भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टान तुमकां येवकार। फाटल्या 5 दशकांत मनशाच्या उत्पादनाच्या नदरेन दुप्पटीन वाड जाल्या। ह्या नदरेन सिक्कीम राज्या उपरांत गोंय हे भारतांतलें दुसरें गिरेस्त राज्य थारलां। एकूण देशांतले उत्पादनाच्या GDPच्या मळार दर्या देगेवेल्या राज्याचें योगदान कांय टक्क्यांनी देंवलां। फाटल्या म्हयन्यात जाहीर केल्ल्या अर्थीक सल्लागार मंडळान प्रधानमंत्र्याक दिल्ल्या अहवालान गोंयान दर मनशाच्या उत्पादनाच्या मळार उत्कृश्ट कामगिरी केला। 1970 उपरांत दर मनशाक मेळपी उत्पादन दुप्पटीन वाडलां अशें स्पश्ट केलां। 2022-23 वर्सा गोंयचें दर मनशाचें उत्पादन राष्ट्रीय सरासरी परस सुमार 3 पटींनी आशिल्लें आनी हाच्या वांगडा तें सिक्किमा उपरांत दर मनशाक मेळपी उत्पन्नाच्या नदरेन दुसरें आसा। गोंयचे सापेक्ष दर मनशाची येणावळ सुमार दुप्पटीन वाडला। 1970 ते 144% तर 2023-24 ते 290% मेरेन वाडला। सिक्कीम राज्याची दर मनशाची येणावळ राष्ट्रीय सरासरीच्या मानान फक्त 93% आशिल्ली। ती 1990-91 वर्सा 91 तर 2023-24 वर्सा 319 जाल्या। दर मनशाचे उत्पादनाच्या नदरेन मेजल्यार आता ते भारतांतले सगळ्यांत गिरेस्त राज्य थारलां अशें ह्या अभ्यासांतल्यान स्पश्ट जाता। पण इतलें आसून लेगीत राष्ट्रीय GDPन गोंय राज्याचो वांटो घसरला। पण तरी आसतना गोंयाक राष्ट्रीय योगदान दिवपाक लागला ही गजाल खरी। महाराष्ट्र आनी गुजरात हांणी ह्या वर्सांनी सातत्यान बलिश्ट अर्थीक कामगिरी करून दाखयल्या, पण दक्षिण राज्यां त्या मानान फाटीं आसा। तशेंच हे अर्थीक उदारीकरणा उपरांत 5 राज्यांनी सामुहीकपणान भारताच्या GDPन सुमार 30% वांटो घेतला अशें अहवालान म्हटलां। उत्तरे वाटेन दिल्ली, हरियाणा सारकेलीं राज्यां वेगळीं आसात। दिल्लीक दर मनशाची मेळपी येणावळ सगळ्यांत चड जाल्यार पंजाबाचें सापेक्ष दर मनशाचें उत्पन्न 2000 उपरांत उणें जालां। अस्तंत बंगालान जायत्या दशकां सावन सापेक्ष अर्थीक कामगिरीन सतत उणाव आयला। फाटल्या 2 दशकांत बिहारची सापेक्ष स्थिती स्थिर जाल्या तर हेर राज्यां परस ती खूब उणी उरल्या। त्या खातीर तांकां नेटान वाड करपाची गरज आसा। उरफाटे परंपरेन फाटीं पडपी उडीशा राज्यान हालींच्या वर्सांनी खाशेली सुदारणा करून दाखयल्या। एकंदरीत अस्तंत बंगाल सोडल्यार दर्यावेल्या राज्यांनी हेर राज्यां परस स्पश्टपणान बरी कामगिरी केल्या। अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाकात। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarbuy.com। तशेंच आमच्या YouTube चॅनलाक सबस्क्रायब करात।